जेन्ना अशे तरेन भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता तें खूब दुर्दैवी. हांगा युनिवर्सिटीज इंटिग्रिटी इज बीन क्वेश्चन्ड. सो वी डिमांड आगासाय पुलीस स्टेशनार आज आमी PI ऑल्सो वी हॅव मेट द SDPO. वी डिमांड दॅट जस्टीस इज प्रिवेल टू द स्टुडंट. इतले भाजपाचे इतले व्हडले उलयतात. BJP सरकार सामके शिक्षाचेर विश्वगुरूचेर उलयतात आणि गोंयान आज आमकां पुलीस स्टेशन येवन कंप्लेन दिवची पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल आणि आमी हाचो निशेध करता. खरें म्हणल्यार युनिवर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आणि त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताजो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावून हॉस्टेलान रावून शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आणि जेन्ना हो धंदो चलता मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली आणि आमी सांगता आमी हाजेर आवाज उठयतलो कित्याक आज शिक्षण जॉब स्कॅम गोंयांत आज म्हणटा तशें कितेंच सेफ ना. आज भुरग्यांचेर पावले. आज पेपर दिता आणि ते वोगी रावता आणि हे प्रकरण धडपडपाक तंबी दिता. ही कसली तंबी? एक्शन घेवन ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो. आमी सांगता ताका आमी आतां FIR केला आणि PIक सांगला आणि आमी गव्हर्नरा कडेन वतली. असल्या मनशांक सस्पेंड करपाक जाय. आज म्हाका सांगा प्रोफेसराचे कितले रिलेटीव आसता, सोयरी असतात. जर असे प्रोफेसर आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक जमत हे पेपर काढून दिवपाक लागले जाल्यार ते भुरगीं बाबडे रात दीस शिक्षण करता. हांचेर अन्याय जातलो. तांकां न्याय कसो मेळटलो? आमी शिक्षण मंत्री तशें गव्हर्नराक सांगता आमी सांगला म्हूण न्ही, तुमी स्वता पयली एक्शन घेवपाक जाय. पयलो ताका सस्पेंड करून ताचेर एन्क्वायरी घालपाक जाय. आमी ओगी बसपाना आतां. राज्यभर इतलो करप्शन वाडलेलो कॅश फॉर जॉबा खातीर कॅश दिवन जॉब दिता, मिनिस्टराक पयशे दिवन फायल पास करता. तो करप्शन आता युनिवर्सिटीन पावलेलो आहा आणि युनिवर्सिटीन पावलेलो आहा. प्रोफेसर एंड द मॅनेजमेंट इटसेल्फ आर इन्वॉल्ड एंड दे आर डुईंग करप्शन अगेन्स्ट द स्टुडंट. सो ही कंप्लेन करपाक आमी आयला आनी खास करून वी हॅव कंप्लेन अगेन्स्ट द रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सेलर बिकॉज रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सेलर आर इक्वली इन्वॉल्ड. जेन्ना तांकां कळ्ळें की चोरी जाला पेपराची, जेन्ना तांकां कळ्ळें की भुरग्या प्रोफेसरान आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर दिला, तेन्ना तेणें ताबडतोब ती एग्जाम रिकंडक्ट करूंक जाय आसली. वायस चान्सलरान करूंक ना. थंय तरी मिस्टेक जाली. सेकेंड मिस्टेक जेन्ना ताका कळ्ळें की थेफ्ट करून हें चोरी करून आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिला, तेणें ताबडतोब एज अ हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट ताणें पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली. आयज ही आमची जबाबदारी न्हू, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट. ताणें पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली. ताणें करूंक ना म्हणून आमकां आयज करचो पडटा अगेन्स्ट द प्रोफेसर एंड अगेन्स्ट द वायस चान्सलर ऑल्सो बिकॉज ही इज हँड इन ग्लव्स इन दीस इन्सिडंट एंड ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. सो आमी मागता आमी मेळ्ळा आतां PI आनी आमकां SDPO सरी मेळ्ळो सुदेश सर, ताका एक्सप्लेन केला आमी. सो दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ स्टुडंट्स इंट्रस्ट आनी तेंच्यांनी म्हटलां की ताबडतोब आपली इन्क्वायरी करतले आनी वी वील नॉट कीप क्वायट. वी हॅव ऑल्सो सीक्ड एन अपॉइंटमेंट ऑफ गव्हर्नर हू इज द चान्सेलर ऑफ युनिवर्सिटी बिकॉज एज अ चान्सेलर ऑफ युनिवर्सिटी इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कळपा खातीर की आपल्या युनिवर्सिटी कितें चलता तें आनी ही शूड टेक इमिजिएट एक्शन अगेन्स्ट द वायस चान्सेलर, द रजिस्ट्रार एंड the professor who is involved and professor ताबडतोब टर्मिनेट करचो and vice chancellor also has no right to sit on his chair because he has failed miserably. आपल्या इन्स्टिट्यूटान चोरी जाता. आतां he has set an example. फाल्यां कोणी प्रोफेसर जाय ते करतलो, पेपर लीक करतलो, जाय ते करतलो बिकॉज वायस चान्सलरान फ्री दिला हँड, जाय ते करात, आपूण एक्शन घेना. वॉट एक्झाम्पल वायस चान्सलर सेटिंग. लास्ट इयर तुमकां खबर आसतलें कितलेशेच मॉलेस्टेशन केस जाले युनिवर्सिटीन फ्रॉम द प्रोफेसर. कितले वॉट इज द सिच्युएशन युनिवर्सिटी सिच्युएशन वर्स्ट टू वर्स्ट जाला. मॉलेस्टेशन जाता, ही सीन जाता, भायले लोक येवन भुरग्यांक थंय त्रास करता. ते कॅमेरा ना कॅम्पसान, ओपन कॅम्पस आहा म्हणून. आमचे कॅबिना भायर प्रोफेसराच्या कॅबिना भायर कॅमेरा, कॅबिना भितर कॅमेरा ना. थंय सुद्दां रिस्क आहा. सो वुमन्स इन गोवा युनिवर्सिटी आर नॉट सेफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी आर मिजरेबली फेल्ड. आमी ताबडतोब सांगता हांकां एक्शन घे म्हणून एंड वी वील ऑल्सो मीट द गव्हर्नर. समज काय जायना वी वील टेक अ हार्ड स्टेप. यूथ काँग्रेस, NSUI आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटी आगासायम पुलीस स्टेशनान आयिल्ले कित्याक एक अत्यंत अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट दॅट हॅज हॅपन्ड इन गोवा युनिवर्सिटी. गोवा युनिवर्सिटी कम्स विदीन द जुरिस्डिक्शन ऑफ आगासायम पुलीस स्टेशन. सो what has basically happened is a news article came out yesterday which said that a professor from the department of physics, what he did is to just to do corruption in Goa University. He has forged
the keys and stolen a test paper from physics department, and he has helped a student to top in Goa University. On top of that, he was not caught then. The professors whose keys were stolen by this physics department professor, they became suspicious that why the keys were stolen. And one girl who used to never come to Goa University and who was not very bright student, she suddenly topped in Goa University. And this raised the eyebrows of all the other professors of the department. So they were on very high alert. They were seeing what is going on in Goa University is not right. On the second time, this professor again tries to steal the test papers. He illegally enters the cabin of the other professors who are setting papers in the physics department, and that is when he is caught. When he is caught, the professors go to the Vice Chancellor. They complain saying that so and so unfortunate incident has come to our life. What should we do? The Vice Chancellor summons the accused, the professor who is involved in this wrongdoing of robbing, committing theft of the test paper and releasing it to the student so that she scores very high marks. But the Vice Chancellor does not take any action. He just lets go of the professor with a warning. So this means that not only the professor who has committed the crime is responsible and is to be punished, not only the HOD is to be punished, not only the student is to be punished, but also the Vice Chancellor and Registrar have helped to cover up this crime. That is why we have come to Agasaim police station, because the NSUI, PCC and the Youth Congress are concerned about the integrity of Goa University. All my media brothers must be aware the rank of Goa University is constantly falling instead of increasing. We speak about national education policy, we speak about being Vishwaguru, India being a Vishwaguru, but yet we see the rank of Goa University is falling day by day. NAC rank is falling. I don't know if Goa University is there on the QS World Ranking. I don't think it is. Who is the sufferer? The victims are students. Because in the end, the paper was not reset by the Goa University. Once it was, the theft of the paper was committed and it was leaked. It was the responsibility of the department to set a new paper so that justice is done to all the other students. What is the purpose of test paper? So that a student knows where he stands, how much knowledge he has gained from the teaching that is going on in Goa University. But it looks like Goa University, right from the top to bottom, has failed all the students utterly in the science block and physics blocks of Goa University. That's why we have come here to file a complaint. पुलिस स्टेशन आयल्या कित्याक आमी कंप्लेंट केल्या आनी मागल्या आमी पुलिसांक की इन्वेस्टिगेट करून जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर काडपाचें आनी गव्हर्मेंटाक आमी मागणी करता की जेन्ना नांव भायर येता तुमी कडेचे कडी म्हणल्यार स्टेप करून तांकां सस्पेंड नाल्यार टर्मिनेट करपाची आमची एक मागणी आसा.